गोवा राज्य सहकारी मार्केटिंग फेडरेशनाचे 9वे सहकार भंडार फोंड्यान जातले। मार्चाच्या 2 तारखेक ताचे सकाळी उक्तावण करतले। तशेंच सहकार भंडाराच्या गिरायकांक उक्तावणा दीस सामान विकते घेतल्यांक खास बक्षिसां दवरल्यात, अशी माहिती मार्केटिंग फेडरेशनाचो अध्यक्ष विठ्ठल वेर्णेकारान आपल्या कार्यालयान घेतिल्ल्या पत्रकार परिशदेंत दिली। की गेली अनेक वर्सां आमकां दिसतालें की फोंडा सिटी जी आसा त्या फोंडा सिटीन आमचें एक भंडार आसचें आनी तें आमकां शक्य जायनासलें, जागो मेळनासलो, जसो जाय तसो मेळनासलो, ज्या वाठारांत जाय तसो मेळनाशिल्लो आनी त्या मुळे आमचें तें प्लॅनिंग फुडें फुडें ढुकलतालें। ह्या दिसांनी फाटल्या दिसांनी आमकां एक जागो अशी ऑफर आयली आनी आमी रजिस्ट्राराक कळयलें की अशें अशें एक जागा आसा, आमी थंय भंडार सुरू करता। रजिस्ट्रारान आमकां परमिशन दिलें आनी त्या भंडाराची सगळी आधुनीक सोयी नुसार आमी उद्घाटन करूंक सोदता येता त्या 2 मार्चाक। 2 मार्चाक सकाळीं फुडें एक थंय असो धार्मीक सत्यनारायणाची पुजा करप, लोकांक आमंत्रीत करप आनी 11:30 फीत कापून त्या भंडाराचें उद्घाटन करप आनी भंडार लोकां खातीर उक्तें करप, असो एक कार्यक्रम आमी करपाचो ठरयला। ह्या कार्यक्रमांक जाता तितले लोक उपस्थित रावपा जाय म्हणून आमचे प्रयत्न चालू आसा।